पार्टीची नेते माजी परराष्ट्र मंत्री म्हणजे सुषमा स्वराज काल विधानसभेमध्ये तांच्या आत्म्याक शांती लागू अशी मागता म्हणजे सुषमा स्वराज तांचो गोंयाकडे निकटचो संबंध आशिल्लो लागचो संबंध आशिल्लो सुरवातीक पासून भारतीय जनता पार्टीचें काम गोंयांत सुरू जालें तेन्ना पासून ते अनेक गोंयांत जाले खरें म्हणजे दिसलें मेजर लॉस फॉर द भारतीय जनता पार्टी ऑल्सो मेजर लॉस फॉर द नेशन ऑल्सो तुझ्या परराष्ट्र मंत्री ह्या कार्यकाळात त्यांनी केल्ले रिलेशन्स डेव्हलप विथ द अदर कंट्रीज तशें खरोखरूच वांगडे उबे आशिल्ले बरे रिलेशन त्यांनी डेव्हलप केले. आज भारताचे माजी मंत्री मॅडम सुषमा स्वराज यांचे निधन झाले. एक सच्चा कार्यकर्ते म्हणून त्यांनी काम केले. हरियाणात पहिली त्यांनी मंत्रिपद मिळवले, त्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले आणि अवघ्या 25 वर्षाचे त्यांनी हे मंत्रिपद मिळवले. एक भारतीय जनता पक्षाचे आणि देशाचे संघटक मंत्री म्हणून त्यांनी काम केलं आणि संबंध देश विदेशात आपले नाव जोडपाचें काम केलें. आज खरेंच म्हाका दुख्ख जाता. हें दुख्ख सहन करपाची शक्ती तांच्या सगळ्या कुटुंबाक दिवची. देशाची परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज मॅडम आज ह्या संवसारान ना. एक महान एक नेता जी आसा ती आमचे पासून आज शेवटचो श्वास ताणें घेतिल्लो आसा आनी ही तिची जागा एक हांव सदांच सातत्यान म्हणत आयिल्लो आसा की कोण कोणाची जागा भरून काडपाक शकना, पूण बरे शिस्तबद्ध आणि परराष्ट्र मिनिस्ट्री जी कितें वेव्हार आशिल्लो तो शिस्तबद्ध त्यांनी हाताळलेलो आशिल्लो आणि त्या बद्दल तिचे दुख्ख निधना खातीर आज संबंद देशा भितर एक पोकळी निर्माण जाल्ली आसा आणि तिचे आत्म्याक चिरशांती लाभची आणि त्याच बरोबर तिचे कुटुंब जें आसा त्या कुटुंबाक हें अकस्मातीक हें निधन जाल्लें आसा तें सोंसपा खातीर तांकां शक्त प्रदान करून दिवची अशें देवा लागीं प्रार्थना. भारतीय जनता पक्षाच्या बद्दल खूप असं उलयतात. हांवें माझी पॉलिटिकल कॅरियर सुरुवात केली इन द इयर 1999. ते खबर आहा 17 मे 1999 भारतीय जनता पक्षानंच कॅरियर सुरू केलें आणि गेली 12 वर्सां म्हणजे भारतीय जनता पक्षात सगळ्या वता पूण हांव पयलीं पासून तिका वळखता. एक दोन फावटी जेन्ना ती गोंयांत आयिल्ली तेंच्या म्हणजे जाहीर सभेच्या व्यासपीठाचेर येवपाक नासला. आज आमी बऱ्या आमच्या लिडराक आपल्यात म्हणजे आमची पळोवलेल्या पक्षाची मोठी हानी जाल्ली आसा. कारण इतली बेगीन ती वयतली आमकां सोडून इतली आमकां कोणाक कल्पना नासली. पण वदर मीन्स आमी दुख्ख व्यक्त करतातच, त्याचबरोबर त्याच्या आत्म्याक चिरशांती लाभची. त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाचे सगळे आमचे कार्यकर्ते लिडर त्याचबरोबर त्याची फॅमिली जी आसा तांकांय ते हे दूख सहन करपाची शक्ती ताकद दिवची.